आज ही प्रेस आपोवपाचें मुख्य कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा सध्या पॅन्डेमीक जे चल्लो आनी काल ज्यो केसीस आयल्यो गोंया भितर 500 आंकडो क्रॉस केल्लो आसा आनी हो आंकडो डबल जंप जालो म्हणजे आदले दीस 200च्या आसपास आशिल्लो तो एकदम डबल म्हणजे 100% रायज जाल्लो आसा आनी त्या दृश्टींतल्यान जी गव्हर्मेंटाक जी पावलां उचलपाची आशिल्ली आनी ती पावलां तांणी उचलपाक जाय आणि त्या दृश्टींतल्यान आमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा जेका आमी आयडी हॉस्पिटल म्हणटा फोंडा ते हॉस्पिटल एक 2 दिसां भितर ते ऑलरेडी कोवीड हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा आनी थंयच्यान ते कोवीड हॉस्पिटल म्हणून ताचो वापर केलो वता। प्रश्न उरता की आमच्या ह्या फोंडेच्या बाकीच्या जनतेचे कितें जे रेग्युलर चॅकअपाक वता किंवा रेग्युलर ओपीडी आसता एडमिशन आसता त्यांचे कितें जावपाचें सर त्या बाबतींत आमी पणजे मुख्यमंत्र्या कडेन आमचे नेते थोडे आसात आनी आमी सगळ्यांनी मेळून तेंचे कडेन जेन्ना ह्या दृश्टीन जेन्ना विचारलें तर तांणी सांगलें की आमी प्रायवेट दिलासा हॉस्पिटल जें बांदाबोलीम आसा थंय आमी एटली ओपीडी आनी ओपीडी तरी चालू करतलेच एडमिशनाचो प्रश्न फक्त आमी डिस्कशनाक घातलेलो आसा आणि अशें जेन्ना आसता तेन्ना हें पावल उचलचेंच पडटा कारण पॅन्डेमिकाक जेन्ना हे रुग्णीचे वाडल्याची इतली तयारी आमी बाकीचे कोवीड सेंटर म्हणून आमी खूब कडेन चालू केल्ले पूण कोवीड हॉस्पिटल म्हणून जेन्ना आमी चालू करता तेन्ना सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या हॉस्पिटलान आसची पडटा कारण जेन्ना केसीस वाडल्यो ताजे नंतर इमिजिएटली जी एक्झिक्युटीव कमिटी आसा तेजी मिटींग जाली आणि त्या मिटिंगेर अशें कोर कमिटीची मिटींग जाली आणि त्या कोर कमिटीच्या मिटिंगेन असो डिसिजन घेवचो पडलो की आयडी हॉस्पिटल जे आज एक्यूट अशें हॉस्पिटल आसा ह्या हॉस्पिटलान कोवीड हॉस्पिटल म्हणून ते कन्वर्ट करचे असो डिसिजन जालो। हो डिसिजन आयल्या बरोबर इमिजिएटली मुख्यमंत्र्याक हांवें ताका फोन केलो त्याच प्रमाणे हेल्थ मिनिस्टराकूय फोन केलो। आयडी हॉस्पिटल किंवा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा हे एक फोंडा ह्या सेंट्रली लोकेटेड गोंयांतली हे आसा आनी ताका लागून सरावंडींग जी एरिया आसा रायट फ्रॉम मोले पुणे पासून ते हेवटेन वाळपय पासून पाळी आसा सगळी कडल्यान मोठ्या प्रमाणात पेशंट जाता। हांगाची ओपीडी जी आसा जवळ जवळ 500च्या आसपास ओपीडी आसा। अशा वेळेस हे इमिजिएटली ओपीडी बंद करप हातूंतल्यान लोकांची गैरसोय जातली। कोविडाक लागून प्रायवेट प्रॅक्टिशनर्स आसा ते बी आनी येना ताका लागून एकूच ऑप्शन जें उरता तें म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सगळ्यांक खबर आसा पावसाचे दीस आसा ताका लागून एक्सिडेंट्स भरपूर जाता। अशा वेळार इमिजिएटली खंय रश करता जाल्यार ते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रश करता।